मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान बुधवारा विधानसभेत राज्याचो अर्थसंकल्प सादर केलो। 24,467 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्प मांडताना प्रमोद सावंत सरकारान 7.07% उदरगतीची मोख दवरल्या। महसुलाचो वाटो 17,097.50 कोटी आणि भांडवली वाटो 7,369.90 कोटी आसतलो। व्याजाची परतफेड करून 434.30 कोटींचो महसूल शिल्लक उरतलो, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। आर्थिक वर्ष 2022-23 खातीर अर्थसंकल्प 24,467.40 कोटीचो आसतलो। हातूंतलो महसुलाचो वाटो 17,097.50 कोटी आणि भांडवली वाटो 7,369.90 कोटी इतलो आसतलो। व्याजाची परतफेड करून 434.30 कोटी महसुली शिल्लक उरतली। नियोजित आणि नियंत्रित भांडवली खर्चाचो परिणाम जावन टॅक्स आणि हेर माध्यमांतल्यान आनीक 5% वाडीव महसूल मेळटलो, अशी आस्तय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायली। म्हाका आशा आसा की नियोजित आणि नियंत्रित भांडवली खर्चाचे परिणाम जावन आमकां टॅक्स चार्जीस हातूंतल्यान आनीक 5% वाडीव महसूल मेळपाक मजत जातली। 2022 ते 23 वर्साचो आर्थीक तुटवडो 3,603.10 कोटी रुपया आसतलो। 15व्या वित्त आयोगान घालून दिल्ल्या 4% मर्यादेच्या भितर हो तुटवडो आसतलो। 2022-23 वर्साचो आर्थीक तुटवडो फिस्कल डेफिसीट ₹3,603.10 कोटी आसतलो। 15व्या वित्त आयोगाक घालून दिल्ल्या 4% मर्यादेच्या भितर हो तुटवडो आसतलो, ही समाधानाची गजाल। हें सगळें साध्य करपा खातीर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ॲक्ट हातूंतल्यान आवश्यक ते बदल आमी घडोवन हाडटले। खण वेवसाय बंद जाल्या उपरांत राज्याचो आर्थीक तुटवडो भरून काडपा खातीर व्हड प्रमाणात रीण काडचे पडले। 2022 ते 23 वर्सा सावन ही रिणां फारीक करपाचें काम चालू जातले, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। 1,282.70 कोटी 1,988.29 कोटी जूर फारीक करतले। राज्याच्या अर्थवेवस्थेक महत्वाचो आदार दिवपी खाण वेवसाय बंद जाल्ल्या कारणान राज्याचो आर्थीक तुटवडो भरून काडपाक 2012-13 वर्सा सावन व्हड प्रमाणात रीण काडचे पडले। 2022 ते 23 ह्या आर्थीक वर्सा सावन ही रिणां फारीक करपाचें काम सुरू जातलें। ह्या वर्सा आमी मुख्य रीण 1,282.76 कोटी आणि 1,988.29 कोटी व्याज फारीक करतले। अर्थसंकल्पातल्यो कांय म्हत्वाच्यो घोशणा अश्यो: जुवारी पूल जून म्हयन्या मेरेन पुराय जातलो। सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर VRS येवजण ते खातीर 10 कोटींची आर्थीक तजवीज केल्या। भलायकी मळा खातीर 1,970.20 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या। फाटले परस ही तजवीज 12.86% चड आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।